येवकार हांव जवाहर सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. खून म्हूण नोंद जाली सोनाली फोगाटाची केस. पोस्टमार्टमाक घरच्यांची मंजुरी. आंगाचेर जखमो सापडिल्ल्यान मरणाक वेगळेंच मॉडर्न. बंद जावच्यो नात सरकारी शाळा. पालकांक विश्वासात घेवनच करतले विलिनीकरण. मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट. गोंयांत आयटी संशोधन आनी विकास कंपन्यांक मुख्यमंत्र्याचो येवकार. राज्यांत साक्षरतायेचो सगळ्यांत चड आंकडो, सांगलें प्रमोद सावंतान. आनी आतां पळोवया आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सोनाली फोगाटाची केसी संबंदात खून प्रकरण नोंद जालें. त्या उपरांत तिच्या कुटुंबातल्या वांगड्यांनी वैजकी अधिकाऱ्यांक पोस्टमार्टम करपा खातीर मंजुरी दिली. पुरायपणान रेकॉर्ड जाल्ले हे प्रक्रियेत तिच्या आंगाचेर दुबावीत रितीन जाल्ल्यो जखमो सापडल्यात, जाका लागून तिच्या मरणाक आतां एक वेगळें मॉडर्न मेळ्ळां. पोस्टमॉर्टम जाहीर जाले उपरांत सोनाली फोगाटाचो भाव रिंकू डाका मिडिया कडेन उलयलो. काल ताणें दाखल केल्ली कागाळ FIR म्हूण नोंद केल्या, पूण अटक केल्या विशीं कसलीच म्हायती दिवंक ना अशी म्हायती तांणी दिली. तिच्या पोस्टमॉर्टमाच्या तपशिला विशीं विचारलें तेन्ना ताणें फकत सांगलें की ताचे कागाळींत कसलेच फटीचे आरोप केल्ले नात. दर्ज कर दिया गया है मामला, क्या कहेंगे? 302 लगाया गया है जी, क्या कहना है आपको? इनको 302 में मामला दर्ज कर लिया गया है. हाँ बिल्कुल कर लिया गया जी. कहीं ना कहीं जो न्याय की एक जो उम्मीद थी उसका एक पड़ाव जो है आप लोगों ने पार कर लिया है. बिल्कुल जी, उसके लिए मीडिया और मीडिया इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मीडिया का सबसे ज़्यादा, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है इस चीज़ में, और मेरी बहन को न्याय जरूर मिलेगा. किन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? किन किन के खिलाफ? जो हमने कंप्लेंट रिटर्न में दी थी वो ही FIR दर्ज हुई है एज इट इज सेम. तो गिरफ्तारी की जो बात है, गिरफ्तार कर लिया गया है दोनों को? वो आपको यहाँ का पुलिस प्रशासन बताएगा. तो अभी जो कुछ जानकारी मिली है पोस्टमार्टम के दौरान भी कि क्या कोई इंजरी थी सोनाली? हाँ बिल्कुल, उसमें मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी आई है. उसमें बॉडी पे 4-5 जगह मेजर इंजरी है. तो इंजर्ड है शरीर, और बाकी डॉक्टर से अभी बात करते हैं. इसके अलावा जो आरोप आप लोग लगा रहे थे कि जहर दिया जा सकता है या नशे की ओवरडोज, तो उसमें भी कुछ स्पष्ट हो पाया कि क्या जहर दिया गया था? बिल्कुल, उनको इंजर्ड भी पूरा किया गया है और सब कुछ है उसमें. जो मैंने रिटर्न में रिपोर्ट दी है उसमें कोई झूठ नहीं है, वो बिल्कुल सच्चाई है और उसी के बेस पे केस चलेगा. आपले भयणीचे मरण पूर्वनियोजित खून अशें मत मांडून डाका आपल्या मतार ठाम रावलो. गोंयांत वचपाची तिची येवजण अकस्मात थारली आनी ती फिल्म शुटिंगा खातीर आशिल्ल्याचो आरोप आसा अशें तांणी सांगलें. पूण कुटुंबातल्या वांगड्यांनी चवकशी केली तेन्ना ताका दिसून आयलें की राज्यांत सध्या कसलेंच शुटिंग जायना आनी ते रावतात तें हॉटेल फकत 2 दिसां खातीर बूक केल्लें. तांणी फुडें सांगलें की मुखेल आरोपी वांगडा फुडाऱ्याचो प्रसारीत जावपी व्हिडिओ पोरणो आसा, तो गोंयांत घेतिल्लो ना, पूण तिची प्रतिश्ठा इबाडपा खातीर आनी तांकां ह्या प्रकरणात दुबाव येवपा पासून वाटावपा खातीर प्रसारीत करपाचो आशिल्लो. VO3 मैंने पहले भी रिटर्न में दे रखे हैं. उनके PA सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह. गोवा आने का कोई प्लान था नहीं था, और इनका प्री प्लान्ड मर्डर के लिए ही इनको लाया गया. घर के सदस्यों को गोवा आने के बारे में, सोनाली जी के गोवा आने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. फिल्म के शूट के लिए आए थे, लेकिन हमने आके इन्वेस्टिगेशन किया मेरे परिवार ने आके, तो हमें यहाँ पर ना ही तो कोई कलाकार वगैरह मिले, ना ही कोई फिल्म का शूट था. होटल के 2 रूम बुक थे और वो दोनों ही 2 दिन के लिए बुक थे. हमारे पूछने पर सुधीर सांगवान ने बताया कि फिल्म की शूट के लिए 24 अगस्त को फिल्म की शूट होगी, लेकिन जबकि उन्होंने होटल के रूम सिर्फ 2 दिन के लिए बुक किए थे, 22 और 23 के लिए. तो फिल्म की कोई शूट का था ही नहीं, सब झूठ था. ये कौन सा होटल था? कौन सा होटल था? ये होटल था द ग्रैंड लियोनी होटल, अंजुना में. होटल के CCTV फुटेज और जो करलिस क्लब के जो CCTV फुटेज हैं वो DSP साहब की निगरानी में है, और वो उन पर उचित कार्रवाई करेंगे. क्लब सर? करलिस. सोनाली जी का वीडियो और सुधीर सांगवान और सुखविंदर हैं उसमें. लेकिन वो वीडियो पुराना है, गुरुग्राम का है, गुरुग्राम के क्लब का. वो उन लोगों ने उनको उनकी इमेज डाउन करने के लिए डाला गया था, ताकि इस केस से उनको जोड़ा जा सके. ये गोवा का वीडियो नहीं है, ये गुरुग्राम का है पहले का.
तभी तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये प्री प्लान्ड बहुत टाइम से हो रहा है कि ये कुछ घटनाक्रम ऐसा दिखाया जाए ताकि इनकी इमेज भी डाउन हो जाए और हम पे कोई ब्लेम भी ना हो। ह्या फुडारी आनी अभिनेत्रीक जबरदस्ती गोंयांत येवपाक लायिल्ल्याचो दावो फोगाटाचो भाव करताच ताचे वांगडा हाजीर आशिल्लो आनीक एक सोयरोय करता. तिणें भायर सरपाचो यत्न केल्लो पूण तिका तें करपाक दिलें ना असो तो दावो करता. फोगाटाच्या सामानांतल्यान कसलीच व्हडलीशी वस्तू चोरूंक नासली तरी तिचे सगळे भांगर आनी पयशे नाशिल्ल्याचें लागच्या मनशांनी सांगलें. आयकात. क्या मोटिव है? कुछ भी हो सकता है सर, ये कुछ भी हो सकता है. क्यों एक पॉलिटिशियन थी तो पॉलिटिशियन क्या इसमें कोई मतलब आपको कुछ भी हो सकता है सर. क्या इसमें आपको कुछ पैसे का, जमीन का ऐसा कुछ हाँ। देखना है, उनकी प्रॉपर्टी? हाँ, ये प्रॉपर्टी का हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वो अभी जाके चेक करेंगे ना भाई उसने क्या क्या उसके नाम से अपने नाम करवा रखा है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी माइनस हुई है, कैसी हुई है. ये जो एक जानकारी थी कि हरियाणा से भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें और कुछ ऐसा सब हाँ गायब जी, हुआ है। हिसार से उसने DVR और अपना लैपटॉप और सोनाली जी का सभी वहाँ से चोरी करवा दिया था. चोरी के जी. अब ये ड्राइवर, कुक, सर्वेंट, मैनेजर सब कुछ बना हुआ था. वो कौन है? वो कौन थे? सुधीर सांगवान. सुधीर सांग। उसने मतलब यही षड्यंत्र करने के लिए ही तो मतलब 2 साल से वो पीछे लगा हुआ था. जैसे आदमपुर चुनाव हुए थे वो सोनाली जी के बिल्कुल क्लोज बन के और उनको कॉन्फिडेंस में लेके वो मतलब इस दिन का इंतजार था उसको, भाई मैं इनको कब मारूं. चौकशे वेळार गोंय पुलिसांक जाय ते करपाचें पुराय स्वातंत्र्य दिलां. ह्या प्रकरणाची टिप्पणी करपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी तशेंच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांचे कडेन संपर्क साधलो. तांकां कितें सांगपाचें आशिल्लें तें पळयात. सांगता हाजेर DGPक सांगला. DGPक फुल्ली फ्रिडम आसा पुलीस सेक्शनाक, जो कितें निर्णय घेवपाक जाय तो घेवपाक जाय. हांवें दिसताय सांगलेलें तिचे प्रिलिमिनरी दिसता म्हणून सांगलेलें आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक कंप्लिटली फ्रिडम आसा. हेज ज्या पद्दतीन तांकां त्या केसी कडेन वेवस्थीत रित्या एखादी केस म्हणून डील करपाक जाता त्या पद्दतीन पळय म्हणून. फक्त सांगा की BJP लिडराचो मर्डर जाता हांगा गोंया भितर. पळय एक कशें आसा की तिच्या संदर्भातली आजच FIR केल्या, पोस्टमॉर्टम जालें. त्यामुळे इन्व्हेस्टिगेशन फ्री अँड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन डेफिनेटली करपाक जाय. आनी गव्हर्मेंटान सांगिल्लें आसा, मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंटूय केला आनी FIR ऑलरेडी लॉन्च जाल्लो आसा. सो भारतीय जनता पार्टी एज अ गोवा प्रेसिडेंट तुमी कितले सिरियस आहा हे मॅटराचेर आनी होम मिनिस्टराक तुमी कितें सजेशन करता? त्याचेर लिगली जी कितें कारवाई जावं जाय ती पूर्ण करपाक लागून FIR जो रजिस्टर जाय तो केल्लो आसा न्ही, ऑलरेडी जाला न्ही, पोस्टमॉर्टमूय जालें. आतां कितें रिपोर्ट्स कितें आहा ते येवपाचे आसात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी आनी विलियम रॉड्रिगीज. राज्यात जातल्या गुंतवणूकदार मेळाव्या आदीं राज्यात IT आनी R&D कंपन्यांची स्थापना करपा खातीर बरेच यत्न केलेत. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंय ल्हान राज्य असलें तरी राज्यात साक्षरतायेचें प्रमाण सगळ्यांत चड आसा अशें तांणी सांगलें. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे बसकेंत मुख्यमंत्री उलयतालो. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजान आयज राज्यांत गुंतवणूकदार समितीच्या आदीं राज्यांत प्रवेश करपा खातीर गुंतवणूकदारांक आकर्शीत करपाच्या मार्गांचेर चर्चा करपा खातीर एक बसका घेतली. गोंय हें ल्हान राज्य असलें तरी हांगा उद्योग चड प्रमाणांत जाता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. राज्यांत जायते स्टार्टअप्स आनी उद्योगधंदे उबारपा खातीर फुडाकार घेतला अशेंय ताणें सांगलें. आयकात. In this coming year, and this is the responsibility of this summit. So definitely you people will take this responsibility in the coming year. The 75th new project will start in the state of Goa. With this objective in mind, we have associated with the Goa Chamber of Commerce and Industries and FICCI to organize the Invest Goa Summit 2022. In the event and attract the investment in the Goa will focus on ITs, the logistics, startups, research and development, AI, the agro and marine food processing, the tourism and allied industries, the education and entertainment. Home to 23 well-developed industrial estates. Enable human development indices, the highest literacy rate and per capita income. Current advantages of Goa: abundant industrial land, the infrastructure, the power and water, telecom, human resource, and superb connectivity. Invest Goa 2022 aims to providing the strong boost for the potential investors to look at Goa as a lucrative investment destinations and realizing the vision of our Honorable Prime Minister of the Atmanirbhar Bharat and our initiatives of Swayambhurna Goa 2.0.
These events aims to establish the direct connect with the key stakeholders and reduce the procedural delay in hamper the sectorial growth. Invest Goa 2022 will also highlight the importance of the strategic locations of the states in terms of becoming the prime logistic hub of India and explode under the Sagarmala project, the Bharatmala and Gati Shakti, the projects and portal. So definitely we are working on the Gati Shakti. With this, I think the Goa will be emerged as one of the best logistic in the country. The potential outcomes of the Invest Goa 2022, more than 10,000 employment generation. It is a more than 15,000 crores of investment opportunities and other ancillary units. The government of Goa is fully committed to the welfare of the state and will work tirelessly for the same in terms of the revenue generation for the welfare activities and the employment. At the outset, I urge all the businesses and the entrepreneurs of the Goa to use their skills to get the serious investors to set up their footprint in the Goa and help us to script a historic growth story of the Goa in Goa. And definitely, with I think all the the cream of the state of the Goa at present is here, and also the digitally people, the FICCI and other people have joined on the digital platforms. This event will 100% successful, and as we think in this Adharika Amrut Mahotsav, definitely our dream come true. The 75 investors, the good investors will come to the states and this dream will come true. With this, I thanks for the Mangalish and his entire team for Invest Goa Summit 2022, and wholeheartedly the government of Goa will support for these events. Thank you. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खंयचीच सरकारी शाळा बंद करचे नात. जावं येता ते फकत शाळांचे विलिनीकरण. सगळें कितें पालकांक विस्वासात घेवनूच करतले. मुख्यमंत्र्यान आपली भुमिका परतून एकदा स्पश्ट केल्या. मूल्यवर्धन शिक्षणीक येवजण गोंयांत यशस्वी जाल्या. ही येवजण यशस्वी करपी गोंय पयलें राज्य. एक नवी पिळगी मूल्यांचेर आदारीत नवी दिश्ट घेवनूच भायर सरतली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आस्त उक्तायल्या. गोंय शिक्षण संचालनालयान 26 जुलय 2016 सावन गोंयांत पयली ते चवथीच्या विद्यार्थ्यां खातीर मूल्यवर्धन ही येवजण सुरू केल्ली. सरकारी विद्याभारती आनी ईबीई धरून 700 परस चड स्कुलांनी ती पावल्या. 1700 परस चड शिक्षकांक ताचो लाव जाला. 22,000 विद्यार्थ्यांचेर हे प्रक्रियेंतल्यान संस्कार जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हायती दिली. आमी परत म्हटलां आमी खंयचीच शाळा बंद करिना. इट इज एन मर्जिंग ऑफ स्कूल हो विशय आशिल्लो. त्या खातीर सांगलां आमी पेरंट्सांक आनी टिचर्सांक विश्वासान घेवन करपाचें आसा. आमकां शाळा बंद करपाची ना. परत सांगता शाळा खंयचीच बंद. मर्जिंग ऑफ स्कूल म्हटलां आमी. 2 शाळा खंयच्या 1 किलोमिटराचेर जर 2 शाळा आसात त्या पेरंट्सांक टिचर्सांक विश्वासान घेतले. तांकां ताचो कितलो फायदो आहा हो तांकां पयलीं दाखोवन दितले. ताज्या उपरांत तो विशय करतलो. निश्चितच रित्या ह्या प्रोजेक्टाचो फायदो मूल्यवर्धन जावपा खातीर आमी जेका म्हटलां की मूल्यवर्धनात विशेष करून शिक्षणात जे टॉपिक इन्क्लूड करपाक जाय आशिल्ले तितून ट्रॅफिक अँड रोड सेफ्टी, इट इज एन ताज्या उपरांत पर्सनल हायजीन अँड सॅनिटेशन्स, योगा शिक्षण आनी ताज्या उपरांत वेस्ट मॅनेजमेंट हाज्या सारकिले आमी जे म्हणटा की टॉपिक इन्क्लूड करपाक जाय आशिल्ले. गोंय राज्य सगळ्यात अग्रेसर आसा, सगळ्यात बाकीच्या राज्यां पेक्षा फुडें आसा. अशा पद्दतीचे मूल्यवर्धनातले धडे हे आमच्या प्रायमरी स्कुलांत दिवपा खातीर आमी 2016तल्यान सुरवात केला. आणि निश्चित रित्या म्हाका खूब खोस भोगता म्हणजे 2016तल्यान पयली ते चवथी पर्यंत प्रायमरी एड्युकेशनांतल्या जवळपास 716 शाळांनी हे आमी पुराय शिक्षण कंप्लीट करपाक शकले. आणि जेन्ना ही भुरगीं 10th स्टँडर्ड पास करतली म्हणजे जे आमकां वेगवेगळे रिजल्ट्स रिपोर्ट्स आतां पळोवपाक येता ते फुडल्या 4 वर्सां भितर सगळे रिपोर्ट्स आनी रिजल्ट्स हे बदलतले आणि आमी अव्वल स्थानाचेर आसतले हे सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. मूल्यवर्धन ह्या येवजणेचें गोंय सरकारूय एव्हल्युशन करपाचें आसा.
त्या निमतान 19 सप्टेंबराक गोंयभरच्या सगळ्या शाळांच्या माध्यमांतल्यान शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आनी पंच वांगड्या कडेन न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आनी मूल्यवर्धनाची येसस्विता सांगपाक आपूण स्वता संपर्क सादतलो अशेंय प्रमोद सावंतान सांगलें. एक स्टेप फुडें व्हरता आसतना म्हणजे आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी ठरयलां की येता त्या 18 सप्टेंबराक व्हर्च्युअली आमी ह्या प्रोजेक्टाचें इव्हॅल्युएशन आमच्याय कडल्यान करतले. त्याच बद्दल तेजो अवेअरनेस आनी NEP हाच्या बद्दल व्हर्च्युअली आय एम एड्रेसिंग टू ऑल द प्रायमरी स्कूल इन द स्टेट ऑफ गोवा. म्हणजे आमी हांगा पणजे हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान सगळ्या शाळेंत आमी डायरेक्टली एड्रेस करतले, जेणे करून मूल्यवर्धनात पुराय गोंयभर काम कितें केलां हे सगळ्या पेरेंट्स आनी व्हर्च्युअली एड्रेस करतना गोंयांतल्या प्रत्येक प्रायमरी शाळेंत तेजे भुरगे, तांचे टिचर्स, PTA आनी त्या गांवांतलो पंच सरपंच हांच्यांनी तो कार्यक्रम अटेंड करचो, ज्या निमित्तान आमकां मूल्यवर्धनात आमी केदो मोठो बदल शिक्षणात हाडला हो सगळो तेंच्या पर्यंत पावतलो. 18 तारखेची मॉर्निंग सेशनान म्हणजे आमी सकाळी 10 ते 12 पर्यंत हो कार्यक्रम आसतलो. शिक्षकांची भरती आनी मदले सुटयेच्या खाणा विशीं मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयांत वेगीच शिक्षक भरती सुरू जातली. रेमिडियल क्लासींच्या विद्यार्थ्यांक मदले सुटयेंतले खाण दिवपाचे बाबतींत ऑक्टोबर मेरेन निर्णय घेतले अशेंय तांणी सांगलें. निदान रेमिडियल क्लासीस सुरू जाले हें तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें. म्हणजे पेरेंट्सांक इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ पेरेंट्सांची आनी आमचीय बी आमी मान्य करता. त्या खातीर आतां आमकां मध्यान आहार जो आहा पळय न्ही ताजेरूय डिपार्टमेंटान आतां विचार सुरू केला. ऑक्टोबर पर्यंत म्हणजे कदाचित सप्टेंबर 1 म्हयनो आमकां वयतलो. ऑक्टोबर पर्यंत रेमिडियल क्लासीसच्या भुरग्यांच्या मध्यान आहाराचो विचार जो आसा पळय न्ही तो आमी करता. रेमिडियल क्लासीस सुरू जाल्यो ऑलरेडी टीचर 4:30 पर्यंत स्कुलान उरले. हांव टीचर उरलेल्याचें म्हणना, बट रेमिडियल क्लासीस ज्या भुरग्यां खातीर गरज आसली पळय न्हू त्या भुरग्यांक त्यो रेमिडियल क्लासीस सुरवात जाल्ल्यो आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. निकतेच पडलेल्या उटंगराच्या पावसात दबल्लेचो पहिलो सरपंच मोहन रायकराची फामील घर वगडावन बसली. रायकराची घरकान्न आनी भुरगीं ह्या घरांत रावतालीं. मामलेदार फंडांतल्यान ह्या घराची दुरुस्तेक 5,000 रुपयाच मेळिल्ले. पूण हो आंकडो उणो पडलो. आतां रायकराच्या घरच्यांचेर उक्त्या मळाबापानात दीस सारपाचो वेळ येयला. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें फामिलीन मुख्यमंत्र्या कडेन मागला. आज गोवा 365 तुमचे मुखार हाडटा जो पयलींचो जो फर्स्ट सरपंच जो दवरलेचे आसलो गेल्ल्या स्वतंत्र जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें त्या दिसाक जेन्ना पंचायत फॉर्म जाली त्या टायमार पयलो सरपंच जाल्ले ह्या सरपंचाच्या घराची तुमकां आमी परिस्थिती दाखयतात. आमी आतां पळयतात जे जे सरपंच जातात ते व्हडले व्हडले बंगले व्हडले व्हडले बिल्डींग बांदतात आनी त्या हितून रावतात. आनी जे पयलींचे जे सरपंच आसात त्या सरपंचाची ही परिस्थिती. आज तेंचें घर मोडले कडेन आसा, तांकां रावपा जागो ना, न्हिदपा जागो ना. आज ते सरकारा कडेन अपील करतात की तेणी येवन तांकां हेल्प करचो म्हणून. कित्याक आज ते कशें न्हिदतात ते पळय, पडची पावसाक तेंचे घर मोडलें आनीक हे मोडटरीक आज तेंचेर परिस्थिती येयल्या की तांकां भायर न्हिदपाची. आनीक योगायोगान बरें आसा की पावसूय चड ना आतां, तरी पूण ती कशी दीस काडटात ते तुमकां आमी दाखयतात. आनी त्याच बरोबर गांवचे लोक एकट्यान जावन तांकां फुडें सरले कडेन आसा मदत करपाक. तशेंच जो मामलेदार आसा सालसेत मामलेदार हेणे आपल्याली मदत म्हणून तांकां 5,000 दिले कडेन आसात. आनीक दुसरे आतां आमी सुद्दां आमच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां आमी CMा एक अपील करतात की CMानी ह्या घराची जी दुरुस्ती आसा ती करून दिवची, तांकां कितें तरी हेल्प करचो. ती वाट पळयत आसात. आतां 34 दीस आसा तांकां हांगा चवथ करपाक मेळटा काय ना म्हूण ती पळोवची पडटली. कित्याक हें घर उबी रावपा सारकी ना आनी आतां ती लोक जी आसा फॅमिली ती ह्याच घरान रावतात. न्हिदो जाता की आमी भायर आसतना न्हिदो वचप म्हणल्यार 10-10:30 वरांचेर म्हणलें आमी भितर उरता आशिल्ले. सगळी भायर न्हिदो गेली ते न्हिदताले न्ही, तो खाटगे न्हिदतालो, हांव खाटगे बंद जायनाशिल्लो भितर ते न्हिदतालो. तो सकाळ 15 बसून आसतालो. मागीर भायर येता जेवपा वचप म्हणल्यार म्हणलें सांगलें आमी भितर उरता आशिल्ले चारी करून. आतां तुमकां रावपाक न्हिदपाक बी जागो मेळटा? ना मेळना न्ही काय आसले न्ही काय मेळना. भायर न्हिदताय पळय आमी भायर न्हिदता बंद ना. बंद ना तेन्ना आयिल्ली रगत घातून बंद ना. कितें तुजो जो मिस्टर आसलो वो पयलीं सरपंच आसलो? हय म्हजो कोण सरपंच मोहन रायकर. हांगा पयलीं काय नाशिल्लें.
तो आमगे बरो मनीस म्हणटा सरपंच जाल्लो कोण कोलकाता तेका पयलीं सरपंच कोण काम दवरलें तो मोहन रायकर हय त्या भुरगे सामके ल्हान आशिल्ले हय म्हण आतां तुमकां कांयच रावपा म्हण तें मेळना कांयच बरें म्हण कितें मागता तूं सरकारान कितें मदत करची म्हणून हय मागतली बाबा सरकारान मदत करचें पावसान भिजून तांची मातयेची वणक आशिल्ली ती कोसळून पडली हांवें सकाळची फाटोवली ती एक 4 सुमार आनी तांचो टायम बरो आशिल्लो म्हणून तांचेर ती पडना आसतना ती सारवार जाली आनी हें जें घर आसा तें दवरलेचो पयलो सरपंच बाब मोहन रायकर म्हणून ताजें घर आशिल्लें आसा हें घर मोडले उपरांत आमी मामलेदारा म्हऱ्यान एप्रोच जाले मामलेदारान आमकां 5,000 दिले तांकां रिलीफ अशें म्हणून पूण ते घराचें आतां काम करताले जाल्यार ताका खर्च खूब आसा तरी आसतना आमी चिंतलां की थोडें कंट्रिब्युशन कोणा कडल्यान घेवपाचें पूण तातूंत भितर पासून तें जावपाची शक्यता ना म्हणटकीर हांव CM सराक अशें सांगपाक सोदतां अपील करता की तांणी एक ह्युमॅनिटी बेजीस आनी तांची परिस्थिती पळोवन तांचे वटेंतल्यान तांकां कितें तरी हेल्प करून तांचो संवसार परत उबारून दिवचो गोवा 360 खातीर दवरले सगळं रमेश नायक रावत घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ली खबरो. फोंडेच्या GVM सर्कला कडेन दिसपट्टे भिरांकूळ अपघात जातात जाका लागून हो वाठार आतां एक्सिडेंट झोन म्हूण फामाद जाला. अशें आसून लेगीत कॉलेजीचे विद्यार्थी रस्त्याचे देगेक आपली वाहनां उबी करतात. बस स्टॉप लेगीत ह्या पार्किंग करतल्या गाडयांनी आडायला. पळयात गोवा 365चो स्पेशल रिपोर्ट. आमी आतां GVMसाच्या मुखार रस्त्यार आसा हायवेचेर आनी ह्या हायवेचेर इतले पार्किंग करून दवरलें आसा की हांगा एक म्हटल्यार कितें हांगा लोकांक पास करूंक जायना इतले हें जालां ट्रॅफिक जाम जाता दोनी सायडी गाडी आयले जाल्यार हांगा ब्लॉक जाता. तशेंच हे कॉलेजी वचपा भुरग्यां सुद्दां इतले त्रास जातात की सारके क्रॉस करून त्रास पूण दोनी सायडीन पार्किंग केल्लें आहा. दुसरें हांगा एक बस स्टॉप आसा त्या बस स्टॉपा मुखार सगळे गाडी पार्क केल्ली आसा आनी बस रावली जाल्यार हांगा दोनी सायडीन पार्किंग दोनी सायडीन ब्लॉक जाता अशी हांगा परिस्थिती जाता. हेजेर हो सर्कल जो आसा हो एक्सिडेंटल झोन आसा आनी हांगा कितले एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी गव्हर्मेंटान एक केल्ले कदंबाक जो रोड वयता सकल साफा बस कडेन तो डायवर्ट ह्या वटेन केल्लो आसा तरी आसतना हांगा एक्सिडेंट खूब जातात. तशेंच हो सर्कल जो आसा खूब सारको डेंजरस जावन आसा आनी तरी आसतना हांगा ज्यो भुरगे हे लोक आहा ते सगळे ट्रॅफिक जे स्कूटर पार्क करून दवरल्या मोटरसायकल पार्क करून दिल्या इवन कार पार्क केल्या त्या सायडीन जर कार सगळे पार्किंग करून दवरल्या तो सारको एक्सिडेंट झोन आसा. हाजेर गव्हर्मेंट केन्ना जाग जातलो हो ट्रॅफिक हाजेर कितें हें घेतलें तें पळोवया आमी आनी हे कोणें हांगा पार्किंग इतले रस्त्यार करून दवरलां हेंय आमी पळोवया. हांव अनिल कोरडे डेली ह्या रस्त्यान म्हाजें वचप आसता. तशेंच ह्या स्कुलान जेन्ना म्हणजे ह्या कॉलेजीन जेन्ना म्हजीं भुरगीं शिकतालीं तेन्ना PTA चॅरमॅन आशिल्लो तेन्ना हांगासरले जे ट्रॅफिक डिपार्टमेंट आसा तांकां रिक्वेस्ट करून हांगा जेन्ना कॉलेजीचो टायम आसता सकाळीं आनी दनपारां किंवा सांजचो त्या टायमार एक कॉन्स्टेबल दवरपाक लायिल्लो त्या प्रमाण तांचो चालू आसा. पण आतां पळयल्यार हांगा जें हें पार्किंग आसा हो एक्सिडेंट झोन असलेल्या कारणान इतले पार्किंग प्लस तुम्ही तेवटेन दाखोवंक शकता हो तो बस स्टँड आहा त्या बस स्टँडार जर बस उबी केली आख्खें ट्रॅफिक ब्लॉक. आत्तां आमी 1-2 मिनटां पयलीं पळयलें हांगा ट्रॅफिक ब्लॉक जावन एम्बुलन्स जो 10 गाडयो फाटी ती काडपाक मेळना अशी परिस्थिती आसा. तेन्ना हांव ह्या कॉलेजी कडेन मागता की हें पार्किंग खंय तरी दुसरे कडेन व्हरचें. तशेंच तेंच्यो ज्यो बसीच्यो वेवस्था आसा म्हणटा जाल्यार ती भुरग्यांक करून भुरग्यांक सांगचें की तुमी 2 व्हिलर घेवन येवं नाका त्या बसींनी येयात आनी कितें तरी करून हांगा एक मोठो एक्सिडेंट जावचे पयलीं त्यांची स्पेस आहे आतमध्ये त्यांनी मुलांना ॲक्च्युली स्कूटरने वगैरे यायला परमिशन देऊ नये. त्याचं कारण की फर्स्ट त्यांचं एज त्यांना मिळालं असेल लायसन्स वगैरे मिळाले असतील पण गव्हर्नमेंटने कॉलेजेस स्कूल्सना जी ट्रान्सपोर्टची प्रोव्हिजन दिलेली आहे त्याचा उपयोग करून त्यांनी मुलांना आपल्या कॉलेजमध्ये घेऊन यावं आणि ही जी रस्त्याच्या हायवेच्या साईडला जी पार्किंग वगैरे केलेलं असतं त्याच्यामुळे
ॲक्सिडेंट्स वगैरे होऊ शकतात आणि मुलांना त्रास होऊ शकतो. नाही असं म्हणतात की हा झोन आहे जो ॲक्सिडेंटचा झोन आहे. हां, परमागुडी GM सर्कल आहे ना, पहिल्यापासूनच ॲक्सिडेंटचा झोन हा प्रोव्हिजनमध्ये घातलेलाच आहे. 2022 आणि 2023 चॅम्पियन लिगातलं ड्रॉ ह्या सप्तकात जातलो. युरोपातल्या पहिल्या नंबराच्या पंगडाक गट टप्प्या खातीर विरोधक सोदून काडटले. देखून ह्या लिगा खातीर परत एक फावट उमळशीक तयार जाल्या. हो ड्रॉ UEFA वेबसायटीचेर लायव्ह प्रसारीत जातलो. पळयात. Barcelona is back in the competition and expectations will be high that they can mount a challenge this season after a summer of big spending and with Xavi at the helm of the Catalan giants. Xavi's side take their place in Pot 2, which means they are guaranteed to face one of the big hitters from Pot 1. As always, the top two teams go through the last 16 of the competition. Teams finishing in third head into the Europa League and face a play-off with Europa League group runners-up. Bureau Report, Goa 365. 31 ऑगस्ट मेरेन राज्यात कांय वाठारांनी पावस शिवरतलो. आयज चडावत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस मेरेन उरतले. फुडल्या सप्तका खातीर हवामानाच्यो खाशेल्यो सुचोवण्यो ना. Expect to see sunny spells and scattered showers across the state on the 26th. Since sudden bursts of rain are likely, it is advisable for locals to carry along rainwear. According to the Met forecast, maximum and minimum temperatures on Friday are expected to hover around 31 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. There are no warnings issued for boat owners yet, as weather conditions over the Arabian Sea are fairly calm. Light showers likely till the 31st. Maximum and minimum temperatures on Thursday are 30 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Maximum and minimum temperature on Friday are 31 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. No warnings issued for boat owners. No high wave warnings raised. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसचो.